विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। विद्यार्थी पंचकोश विकसन हो मुखेल उद्देश घेवन गुरुकुल शिक्षण संस्थेचें कार्य सुरू आसा। संस्थेन 2019-2020 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा। RDX को खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। तेन्ना आमी एडमिशन दिल्लें आनी ताका SSCक 97% मार्क मेळ्ळे। हाचे श्रेय सगळे गुरुकुलाचे दादा ताई तांचे टिचर्स हांकां वता। सुरवातीक अशें दिशिल्लें गुरुकूल म्हणजे नेमकें कितें। जेन्ना आमी आयिल्लीं तेन्ना नारायण सरान बी आमची इंटरव्यू केल्ली पेरंट्सांची, तेन्ना असो प्रश्न पडलो, दीसभर सकाळीं भुरगीं येतलीं, सांज सुद्दां रावतलीं, बेजारतलीं काय, सारकी शिकतलीं काय, असो एक प्रश्न मनान कळटालो। आनी मुद्दम गुरुकुलांत भेट दिवची, पळोवचें हांगसर कितें चल्लां म्हणटा तें, आनी तुमचो भुरग्यांचो फुडाकार नक्की हांगा घडटलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना। खंयची गोश्ट आर्थीक वेव्हार आसा, आर्थीक वेव्हाराची आर्थीक सचोटी जी आसा त्या बद्दल आमी केन्नाच ताका एका शब्दान सुद्दां सांगूना की तुवें पयशे जर व्हेले जाल्यार हाडून ताचो हिशेब दिवपाक जाय। संस्कार आमी करून हरशीं हो करचो पडटा घरांनी, वेगळ्या वेगळ्या घरांनी जेन्ना सामाजीक कामाच्या निमित्तान भोंवता तेन्ना सगळें म्हाका हें आयकपाक मेळटा, पळोवपाक मेळटा। हो संस्कार आमकां करपाक आमी करूना। अशे सगळे अनेक गोश्टी बंडल ऑफ संस्कार जे आसा सगळे गुरुकुलाच्या ह्या सिस्टमीन जाल्ले आसा। बरेच लोक भुरग्याक सकाळी इश्कोलाक धाडटात आणि दनपारां ट्युशनाक धाडटात। हातूंत पालकांची आणि भुरग्याची खूब फरफट जाता। आमचें म्हणणें इतलेंच की आमचे कडेन 25 वयर भुरगीं खंयच्याच क्लासांत आसची ना, केन्नाच आसची ना, 25च। आज आमी 20चेर चलयता। ती 25 जाली म्हणून आमकां दुख्ख ना, पूण 25 फुडें वचचें ना। पूण हाचो अर्थ असो न्ही की आमी 20 नासलीं जाल्यार क्लास चलयना। आमी 5 आनी 7 भुरग्यांचो सुद्दां क्लास चलयला, कारण समाजाक ही गरज आसा, ती समाजाक पटपाक वेळ लागता ह्याची जाणीव आमकां आसा। आनी हाका लागून आमी अशें ठरयलें, जो पर्यंत समाजात ही जागृती येना की बाबा ही आमची गरज आनी ह्याचे खातीर आमी अमकें करूंक जाय, तो पर्यंत हें चलोवंकूच जाय। भुरग्यांची डेव्हलपमेंट जावपाक बऱ्याक पडटा। पूण ताजे खातीर सरांनी जो विशय मांडलो डॉक्टर देसाई सरान की सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर किमान एका क्लासीन 20 भुरगे आसचे कमीत कमी, म्हणजे 25 पर्यंत आमच्यांनी वाडयतात। तो आमचो यत्न आसा आणि खास करून ह्या अवेरनेसा खातीर ही आज प्रेस कॉन्फरन्स आमी म्हणिल्ली। तो विशय चडांत चड लोकां पर्यंत पावचो। स्थापन जावन सुरू जाल्ली। That building we are using as a Gurukul at present.